Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तरेन सगळे लोकांचो जे वाड्यातले अशे जे वाड्याचे भायले आसले तेंच्यानी म्हाजो आपलो मोग आनी सपोर्ट म्हाका दिलो तांकां हांव मनांतल्यान सामकें आनी म्हाजेर विश्वास दवरलो हो आमकां थर्ड टायम म्हाका चान्स दिलो लास्ट टायम म्हाज्या मिस्ट्रीक चान्स दिलो आनी खरोखरच म्हाका अभिमान दिसता की त्या लोकांनी फाटली 15 वर्सां म्हाज्या बरोबर रावले आणि त्यांच्यानी जे आज परत आणि एकदा म्हाका निवडून दिलो सगळ्यांक आभारी मानता की आमकां सगळ्यांनी वोट केले आणि वार्ड नंबर 9 फुडें गेले सगळे त्या कामाच्या हेजेर कामाची पोस्ट पावती म्हणून आयज हांगा हांव निवडून येयल्लो आसा. विजन नासलेले विजनान तेंच्यानी जास्तीत जास्त रात म्हणटा ती एकत्र रावन एक दीस रात टीम कशी आम्ही हे काम केलं फॉर द विक्ट्री. जो ऑपोजिशन आसा की आमचे बीजेपी पॅनल आसा तुम्ही बीजेपी पॅनलाक सपोर्ट करतले काय? अजून कितें तशें ना आमचे एक रोडाचो एक प्रॉब्लेम आहा न्हू ते आमी रोडाचो पयली प्रॉब्लेम सॉल्व करता आणि वॉर्ड नंबरान 1 जी जी कितें कामां आहा ती हांव सगळी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. इंडिपेंडंट खंयच्या पक्षाक तूं हे दितलो सपोर्ट कोणाक सपोर्ट दितले तूं? हांव ते वोटरांक म्हाजे विचारतलें आनी मागीर डिसिजन घेतलें. कामां काय पेंडिंग आहा ती जातली सरकार आमचा त्याच्या बद्दल काय दुबाव ना जातली. बीजेपी सपोर्ट मागत जाल्यार कितें करतलो दितलो? आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक विचारून तेंचो निर्णय घेवन आमी फुडें सरतले. अनुभवी जर कॅन्डिडेट जर पळयले जाल्यार तुमी आनी ईशा नागवेकर आसा तुम्ही क्लेम करतले काय कितें? क्लेम आसतलीच म्हाजी 100% आसतली क्लेम. हांवूय एक सक्रिय कार्यकर्तो खूब वर्सां काम करता बीजेपीक. जे 4 अपक्ष आसात ते तुमकां सपोर्ट करतले कशें काय? ते तेंचेर अवलंबून आहा चड करून म्हाका दिसता. तुम्ही घेतले सर? ना घेतले तेंकां आमी घेतलेच काय ना तेजे भितर. आणि जे वासुदेव देशप्रभू जे असले तांकां वासुदेव देशप्रभू म्हणतो बरो आमचो जो विद्वान आणि बरो म्युनिसिपालिटी भितरल्यान मार्गदर्शन करपी असो कॅन्डिडेट आमचो एक पडला तो म्हणटा तो वासुदेव देशप्रभू. मनांच्यान सपोर्ट दिला काय? हय मनाचून आनी हांवें पयलींच सांगलेलें की हांव वांगडाच आसतलो. पळय आमगे पार्टी डिसिजन आसा तेजे फाटल्यान हांव आसा कित्याक हांव पार्टी बीजेपीचो एक कार्यकर्ता जाल्यान हांव तेंचेर डिपेंड आसा. तूं चेअरपर्सन रेसी आसतलो? हांव रेसी आसतलो म्हळ्यार आमदारान नाल्यार तेगे पॅनल करतले हांव वचपाना. लोकांनी तुका तेची क्रेडीट दिलें? लोक म्हणजे सगळं मेजॉरिटी नाका तें बंपर गायलें जावं ना. कुंकळ्ळेचो विकास आज पर्यंत जर कोणें केला जायत तो बाब जोकीम आलेमांव मंत्री आसतना घडिल्लो आसा. आज जोकीक आपल्या केल्ल्या कामाची पावती कुंकळेकारांनी दिल्या म्हणून सगळे कुंकळेकारांचे हांव अभिनंदन करता की तांणी आज खऱ्या अर्थान दाखोवन दिला की आमी केल्लें काम विसरनात. म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुकेत जे सगळे निवडून आयला त्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. ऑलमोस्ट सगळ्यो म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत केल्ले सगळे कॅन्डिडेट निवडून आयिल्ले आसा. पणजे महानगरपालिकेचेरूय बी खूब मोठो विजय भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो आसा. दिवचलेन तशेंच आमच्या परत वाळपय पेडण्यान इवन दो इन काणकोणा आनी कुडचड्यार फक्त एकूच आमकां म्हाका दिसता अटीतटीची लढत थोडीशी जी आसा ही कुंकळे म्युनिसिपालिटीत आसा. पण निश्चित कुंकळे म्युनिसिपालिटी ही बी भारतीय जनता पार्टीची जातली. आणि युनॅनिमसली ताणें डिसायडेड केलें की लक्ष्मण नायक वील बी द चेअरमॅन्स कॅन्डिडेट फॉर कुंकळे म्युनिसिपल काउन्सिल आणि एंथनी वील बी द वायस चेअरपर्सन ऑफ द कुंकळे म्युनिसिपल काउन्सिल. हांव सगळ्या काउन्सिलरांचें अभिनंदन करता. सगळ्यांचो विजय हेका श्रेय हांव सगळ्या म्हज्या भुरग्यांक दिता. एक ताणें म्हाका लागून भरपूर मेहनत घेतिल्ली आसा सो हो विजय आमच्या सगळ्यांचो. आतां परतून म्हाका निवडून दिला तेका लागून हांव सगळ्या वोटरांक मेळ्ळ्यार थँक्यू म्हणटा. They have faith in me and I've got quite a good margin and also I have faith in my people. खुशालकायेन तेंगे कामां केली चडांत चड ह्या वर्साक चड जातली कामां करपाची आनी सगळ्यांनी सपोर्ट केला. लोक जे आसा हे बीजेपी वांगडा आसा जे डेव्हलपमेंट आमी करता तेजे वांगडा सगळे कावन्सिलर जे येयल्ले आसा एक दोग जाण सोडून बाकी सगळे सिटींग कावन्सिलर परतून येयल्या. आनी तेका लागून गोंया भितर
जितले म्युनिसिपालिटी सोडून कुंकळी जर सोडली आसत जाल्यार एकाय भागा भितर काँग्रेसीक एकय सीट मेळूंक शकलो ना, हें तांचें दुर्दैव आसा. आनी ताका लागून दिगंबर कामतीन मुंगेरी लाल की हसीन सपने जी आसा ही त्यांनी पळोवची न्हू अशें हांव ताका ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां. जणू कितें सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या नंतर 5 म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका ते फुडें धुकलपाचे पडल्या नंतर ज्या तरेन ते स्टेटमेंट आनी बाकीचे सगळे गोश्टी करताले, आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां येणारे ज्यो म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका आसा तातूंत म्हापसा आसतली, मडगांव आसतली, मुरगांव आसतली, सांगे आसतली आनी केपें आसतली. ह्या सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार निवडून येतले इतलें हांव ठामपणे सांगपाक सोदतां, इन्क्लुडींग मडगांव.